कदम बस स्टँडाचो रेनोवेशनाचो प्रकल्प 2,36,00,000 हितूंतले 1,27,00,000 फक्त हॉट मिक्सिंग जी भितरली जमीन बिगडलेली पळय पॉटहोल्स पडलेले वयर सकयल आसले ते सगळे लेवल करून पाणी साठवताले हांगासर ती सगळी काळजी घेऊन रेनोवेशन केला आणि ह्या पावसाक म्हणटा ते पाणी बिलकुल साठवना हांगासर दुसरे म्हणल्यार खड्डे सगळे काढून घेतले हे फक्त काम करपाक 127 लाख बाकीचे जेणे बिल्डिंगी दुरुस्ती करपाक पयशे खर्च केल्ले एक शटल ऑफिस सुरू केल्ले हा तितूनसून 43 ट्रिपी फक्त पणजे वयता म्हापसा पणजे 43 ट्रिपी हा म्हणटच कितकी मोठी सुविधा लोकांक जाल्यार कोणाक कल्पना येवची ना म्हणजे शटल भरली की वयता ती डायरेक्ट म्हणजे मदीं थांबना ती हे भशेन वेवस्था केल्ली आनी हांव आयकता ते प्रमाणे हांगासर सादारणशे 6,000 डेली पॅसेंजर म्हापसा कदमा बस स्टँडांतसून भायर सरतात जाल्यार येतात म्हणजे 6,000 लोक हो कदमा बस स्टँड वापरतात दिवसपटे म्हणजे वर्साक कितके लोक कदमा बस स्टँड वापरतात ताचो अंदाज येता पब्लीक टॉयलेटा बाकीची सुविधा लोकांक बसपाक आहा ते सगळे सुविधा बस स्टँड केल्ली आहा पूण आनीक फुडें सांगता हो फुडें नवो प्रकल्प येतलो हांगासर म्हणजे 2-3 वर्सां भितर एक नवो प्रकल्प येतलो मल्टी स्टोरेज पार्किंग कारण हे बस स्टँड आहा ते फुडें येयला जमीन भरता ती पयलीं तुमी आसता लँड फिलिंग चालू आहा पळय ते नवे बस स्टँड ते 20,000 जागा ही 10,000 जागा आहा तितूंतले 3,000 नगरपालिकाक दिले फुडलीं दुकानां बांदपाक आदले 13,000 कमी जाल्यात जागा आतां फुडें 10,000 पे आहा ताजेर मल्टी स्टोरेज करया उपरांत म्हाका दिसता कमीत ते 10,000चे ट्रिपलींचो 4 पटीन उपयोग जातलो जमनीचो 4 लेयर करीत जाल्यार म्हाका दिसता सादारणशे 1,000 4 4 व्हिलर आनी 1,500 2 व्हिलर हे पार्किंगाची वेवस्था हांगासर जातली ते कमर्शियल एक्टिविटी जातले दुकानां बा ते जावपाकूच जाय मागीर वॉशरूम टॉयलेट फॅसिलिटीज ते जातले हांगासर मल्टी स्टोरेज कॉम्प्लेक्स हांगा प्रिपरेशनान आहा डिझायनिंगान चालू ताका थोडो वेळ लागता